तू रस्ता जाय का किती जाय सामान हय पूण हाची परिस्थिती तुका खबर आहा ते तुका ह्या पंचान केन्ना सांगलें आपूण समज काम 8 दीस पयलीं मागीर तेजे काही सिरियसली दखल घेतला ना तुमी सायडीर वचून जाले आनी मागीर डिव्हिजन आमी एकूय सांगला पण आता प्रत्यक्षात काम सुरू ऑर्डर दिवपा जाय आसली न्ही ते तो ह्या एक्सटेंडाचेर पावला उपोशणा बसला तो कोणालो तरी फॅमिलीचो तेजे भुरगे आसात बायल आसा फाल्यां कितें आरोग्याचे वायट जाल्यार कोण जबाबदार आसतले तू घेता जबाबदारी आमी पर्सनली फॉलोअप केले न्ही केन्ना फॉलोअप एकूय सांगला मातशें अर्जंट आसा ताका मेटर काल पण जावपा जायना रे ना तुमी एक मडगांव ई लाय फोन लाय सांगा प्रश्न करपाक मातशें उलय तू उदय सज्जार तेका काम केन्ना सुरू जाता ते हॅलो हांव विकास भगत उलयतां आमचो पंच मेंबर जो आसा श्रीस्थ पंचायतो रामू नायक फाटल्या दिसांनी निवेदन दिल्लें आनी त्या वेळाचेर तुमी सांगलें 24 तारीख पर्यंत आमी काम करतात म्हणून ते काम 4 रोडांचें काम अजून पर्यंत जालें ना आनी आयज तो उपोशणा बसला एक उपोशणा बसलेल्यान आतां गरमे दिसान तेका समज जर बरें वायट जालें हाका जबाबदार कोण दुसरें तुमी केन्ना पर्यंत त्या रस्त्याचें काम एक्चुअली स्टार्ट करतले ह्या तिनूय प्रश्नांची उत्तरां तुमी आमकां दियात स्पिकरार घातलेलो आसा प्रेसय आसात आनी तुमचो एई हांगा आसा सांग हें पळय तें आयकाय हय कितले दीस लागतले अरे हेच पण तुम्ही सांगलें 24 तारखेक करता मग केलें 24 तारखेक केता म्हणून सांगलें मरे का पंचायत सांगलें सांगलें तुमी केलें इलेक्टेड पंच मरे त्या पंच मेंबरा व्हॅल्यू आसा परत फोन आपण बरोवन दिवं का आमचा दिवपा शकना आमगेले आमी मडगांव कोणा आणतो तू मडगांव वचपणा तू कितें करू हांगा तू कितें येय म्हण दवरता रे मडगांव वचपाल्यार अरे मडगांव न्ही सगळ्या पावयले मडगांव पंचवीस वचून आयले मडगांव वचपण आमचा सांगतो नाल्यार ही गादी बंद कर हे तुका तू कित्याक चल वच मडगांव चड उलयत म्हण तू गेलो मडगांव वचपण आमचा सांगतो तो बाबा भायर कोण एक पंच मेंबर बसला रस्त्या लागून तुगे फेल्युअरा लागून इलेक्टेड पंच मेंबर तू जबाबदार आहा तुजी कामां लागून जाता तें आनी तूं वयल्यान मडगांव वचपण सांगता येना जायना तू मारले मातशें वयर काडान मार तो पंच मेंबर इलेक्टेड तो प्रेसिडेंट आसा डायबिटीस आसा कितें तुका भुरगीं आसा फाल्यां मेल्यार जबाबदार कोण तो आतां उठता कसो उठना आपल्याक उतर जाय म्हणटा बरोवन दी म्हणटा तूं दिता जाल्यार दी ते घेवन आयले हॅलो विकास एक मिनिट हांव तेका प्लीज जाता सर तुका बी लॉक साहेबाक लॉक घालया 8 we had already processed the file for expenditure sanction आता ती जशी आहे तशी इमिडिएटली चालतं ती तशी जाणी काय ना ते पुराण नाका मला रिटर्न तारखेसान ते दामो शाळेत रिटर्न बरोवन दी हांव एकच मागता हांव लोकशाही पद्दतीन गेल्लो आसा कळ्ळें तुका लोकशाही पद्दतीन बसला हांवें काय काम मागला तेगे आड मार्गान हांव गेल्ला हांवें सगळें केलें तें शांततेन केल्लें आसा तुमी सांगलें म्हाका पूण म्हागे एकच तातलें की 24 तारखेर तुमी जरी एक खडये ट्रीप नाजाल्यार फातरा ट्रीप जर थंय उडयल्ली जाल्यार आज हांव बसनासलो कित्याक म्हाका विश्वास दिसतालो की काम स्टार्ट करपाक केलें म्हण सुरवात हें म्हागे स्पश्ट सांगपाचें म्हण ते 24 तारखेर जरी एकच फातरा जरी हांवें उडयली आनी नाजाल्यार हांवें ती फातर 2 टिप्पर उडयल्ले आहा थंय फातर त्याच रोडार ते जरी फोन जर मांडपा लागले जाल्यार म्हाका दिसतालें की जालें स्टार्ट म्हणून म्हाका बसचें पडलें कित्याक नाजाल्यार हांव फटींग जातलो लोकां फुड्यान 24 तारखेर जायना हांवें 26 तारखेर बसता म्हणलें आनी समज बसना आसलो जर जाल्लो जाल्यार हांव फटींग जातालो लोकां फुड्यान तशें म्हूण हांव बसला आनी दुसरे खेपे करता हांव अशें करतलो उपोशण की मोरतुसूच बसतलो ना उदक पिवपा ना जेवपा ना
ही मागीर तयार कित्याक लोकांक म्हाका आयकोवपा नाका नाजाल्यार एक तर रिजायन जावन वयता हांव. दोन भितरली एक करतलो कित्याक म्हाका तें आयकोवपाक हें ना. लोकांनी म्हाका हाडला काम करता म्हूण हाडला आनी ते लोकांक काम करपा जाय. खंयची पार्टी हें तें म्हाका कांय लागना. म्हाका फक्त काम करपाची उमेद आसा. तसो म्हूण हांव इलेक्ट जालो रावली इलेक्शनान बसलो. त्या देखून लोकांनी म्हाका हाडपाचो ते फोर्समान हाडलो म्हाका कित्याक हांव कितें तरी करता म्हणून. आनी जर हांव करना जाल्यार त्या लायकीचो न्ही हांव त्या पदार रावन म्हाका कांयच लायकी ना त्या पदार रावपाची. रामोबाब तुमची पॅनल जी आहा ती सत्ताधारी पार्टीची आहा न्हू. हय आसा. जायना काय जायना म्हळ्यार हांवें सांगलें सगळें सांगून हांव मोकळो जाल्लो आसा. पूण हांव बसलो आसा कित्याक जालें ना म्हूण बसलो न्ही ना बसनासलो. पळय रामू लोकशाहीन वयता मरे आमी वेगळे पक्षाहीन वयतले. लोक मारतान दवरतले तुगे एंटायर स्टाफा लोक मान भितर दवरतले 5 तारखेक. 5 तारखे नंतर 5 तारीख मागीर कितें म्हणटा तूं सांग. रामा नाल्यार 5 तारखे नंतर तुगे एंटायर स्टाफाक ऑफेन्स रजिस्टर जावन कितें मागीर 5 चलता ही 6 केस. हें करून सांगलें तेणी ही पर्सनली फॉलो करता जोय बरोबर आमचे आनी आमी फॉलो करुया म्हणटा एक 4 दिसांनी. आमगे एक मुन्सिपालिटी दवरून कन्सर्न न्ही ताका कळपा बरें मागीर तेणी उपोशण सोडपाचें आतां. कितें उदो दी तेका हेका लागून बसचें पडलें तेका. तुमच्या कर्मान तेका जीव गेलो. म्हणून आपल्याल्या रस्त्याच्या वार्डा भितर कामां मोखट अर्दफोंड आनी शिमतरी कडेन आनी 4 रोडाचेर निवेदन दिलें आनी ताणें सांगलें की आपण 26 तारखेर आपूण उपोशणां बसतलो 24 तारीख पर्यंत कितें जायना जालें. राती हांवें रामू फोन केलो म्हळ्यार रामू कितें आमचो म्हळ्यार पुराय पाठिंबो हेजो नागरीक म्हूण तुजे बरोबर आसा कारण रस्तो जावप ही काळाची गरज आसा. म्हणल्यार रामू आज उपोशणां बसले उपरांत आमचे हांव जेन्ना बाकीच्या आमच्या भुरग्यांनी आमी डिसायड केलें की रामू वचून तेका दिवं. तितना रामून जें एप्लिकेशन दिलें तें घेवन आमी एई फुड्यान गेले. एईक विचारलें कित्याक जालें तो म्हणटा आपणें तेणी फोन मारलो कितें उलयलो काम जातलो. आमी सांगलें ताका कित्याक तें रिटर्न दी. तो रिटर्न दिवपाच्या मनस्थितीकय नासलो. आपूण कसो जाता कारण आमकां खबर 5 तारखे नंतर काम जायना जात जाल्यार 5 तारखे पयलीं जावपा जाय. कॉन्ट्रॅक्टराक निदान 10 दीस तरी मेळपा जाय सामानान काडून तें काम स्टार्ट करपाक. हांव म्हणटकीर तो आयकना म्हणटकीर आमी त्या काळ्यान लॉक मारलें आनी आमी सकयल आयले. थंयच्यान ते PIक फोन केलो. PI आयलो. PIन आमकां रिक्वेस्ट केलें लॉक काड्यान उलोवया म्हणून. आमी लॉक काडून आमी ताका विचारलें की तूं रिटर्न दी केन्ना पर्यंत काम करतलो तो ना जाल्यार ऑफेन्स रजिस्टर करून सांगलें साहेबाक. कांय फरक पडना आमचेर रजिस्टर बी केल्यार तुमकां भंय दिसना. कांयच फरक पडना कारण आमचेर ऑलरेडी म्हाजेर तर 5 कोयशा लागून केसी आसा ही 6 आनी संवय जाता. म्हाका दिसता जेनाचे तेज्या चड केसी आसतल्यो. फरक कांय पडना. जर बरें काम जाता आमचेर ऑफिसार रजिस्टर जावं जाल्यार जावपाकूच जाय. आमी लॉक मारलें साहेबान रिक्वेस्ट करता आमी लॉक काडले. तो आतां रामू फुडें आयला. ताणें सांगलां की आपूण फाल्यां रामू घेवन वता आनी आमी ताका सांगलां 5 तारीख पर्यंत ही काम जर स्टार्ट जायना जाल्यार 26 तारखे आमी एंटायर जो स्टाफ आसा PWDचो ताका लोक मान दवरतले. मागीर ऑफेन्स रजिस्टर जालें म्हूण कांय फरक पडना. आज पळय हो सत्ताधारी गटांतलो एक रुलींग गटाचो पंच. ह्या पंचाची ही परिस्थिती सत्तेर आसूं सरकार सत्तेर तेगे आसा आमदार तेगे आसा पण ताका ह्या परिस्थितीन ताका आज हांगा उपोशण करचें पडटा. तेन्ना सामान्य मनशाची परिस्थिती कितें आसतली. ह्या मनशान अशें हांगा उपोशण करून हांगा रस्त्याची मागणी करप हेंचें कर्तव्य आसा सरकाराचें जावं ऑफिसराचें त्या टायमाचेर रस्ते करपाचें. पण आमकां जो पर्यंत आमकां आंदोलन करता पर्यंत कांयच करना. आज पर्यंत आमी काणकोणचो इतिहास आसा रस्त्या लागून लायटी लागून उदका लागून रेल्वे लागून हॉस्पिटला लागून बस स्टँडा आंदोलन केल्यारच काम जाता. तेन्ना तांकां दिश्टी पडटा. आतां हांव एक सरकाराक अपील करता काणकोणा जितली बळी पळय गेला तितली आजून खंयच्याय रस्त्याचेर गेला तेन्ना आतां बळी वचपाचें थांबयात. एटलिस्ट मातशी त्या घरांतल्या लोकांनी काकूट करात. ज्या घरांतलो पळय कोण बायल गेला दाद गेला भुरगीं गेला तेंची काकूट करात आनी कामां सुरवात करात. आमचे एक आदिवासी जोडपी गेला हाका सर्वस्वी जबाबदार हे PWD डिपार्टमेंट. खूब पयलीं सावन मागणी आसली की तो जो स्ट्रेस आसा नेरो आसा दोनी सायडीन रिटेनिंग हॉल बांदून तुमी करचें म्हणून आनी तें जालें ना. खरें म्हळ्यार काल बॉस्केट साहेबानूय सुद्दां सांगलां की हे PWDच्या बेजबाबदारपणा लागून हें घडलेलें आसा म्हणून. आतां थंय सरकारान दोळे उगडचे आनी बेगिना बेगीन थंय तें काम स्टार्ट करचें. तो दामोर घालून रोड इतलो व्हड जालो की सकयल गेलो की मनीस पडटा. निदान सरकारान जागी जावचें आनी हे जे कोण बळी गेला ताका जबाबदार हें आसा डिपार्टमेंट PWD. खरें म्हळ्यार तांकां राती न्हीद पडपा न्हू. अशें कितलेशेच मेल्ले आसा काणकोणा ह्या हायवेचेर. तेन्ना हांव सरकारा कडेन नमळायेन मागतात की थंय जाता तितले बेगीन तो रोड